बँड्रा माउंट मेरी बेसिलिका सायबिणीचे फेस्त जाले। 8 सप्टेंबराक सुरू जाल्ले हे फेस्त 15 सप्टेंबर मेरेन चल्ले। मुंबई बँड्रा जावपी ह्या फेस्ताक गोंयच्या लोकांची गोंयकारांची भोव गर्दी आसता। हे फेस्त बरेच फामाद अशें फेस्त आसा। RDX ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार इश्टानो, हांव दीपिका। आयज आमी येयल्ले आसा बँड्रा फेस्ताक। तुमी पळोवंक शकता की हांगा गोंयचो लोकांचो खूब प्रतिसाद मेळटा आनी हांगा मॅक्झिमम म्हटल्यार गोंयचो लोक आसता। गोंयचो लोक सायबिणी मांयच्या पांया लागीं आशिर्वाद घेवपाक आयिल्ले आसता आनी हांगा चडशे स्टॉल सुद्दां सगळे गोंयच्या लोकांचेच आसता आनी सांगपाक खूब खुशी भोगता की आमचो गोंयचो लोकांचो मुंबईन सुद्दां खूब प्रतिसाद मेळटा। बँड्रा फेस्ट 8 सप्टेंबराक स्टार्ट जाल्लो हांगा। 8 सप्टेंबराक मदर मेरीचो बर्थडे म्हणून तो सेलिब्रेट करता आनी त्याच्या नंतर 8 दीस हांगा बँड्रा फेस्ट चालू आसता आनी आयज तो लास्ट डे आसा। 8 दीस जाले हांगा फेस्ट चालू जावन। आयज तो लास्ट डे आसा, बट पावसा खातीर लोकांचो हांगा कमी गर्दी तुमकां पळोवपाक मेळटा। आम्ही सगळे हांगासर जमा जाल्यार तुज्या पांया लागीं तुजो आशिर्वाद घेवंक आनी तुज्या फेस्तांक आमकां सगळ्यांचेर पडल्या प्रमाण सगळ्या जातीचे लोक हांगासर येता की आमकां बरेंपण मागोवंक, भुरग्यांक बरें मागोवंक आनी आमकां सावूत भलायकी दिवंक। म्हाका हांगा बोमाय येवन 30 वर्सां जालीं, 30-40 वर्सां हांगा बोमाय आहा आनी सायबिणीच्या पांया लागीं आमी येता। 20 वर्सां जालीं हांव सायबिणीन आमकां बेसांव सावूत दिल्या आनी सगळे गरजार दिल्या सगळ्यांक आनी सावूत दिल्या सगळे लोक तुज्या पांयांशीन येता। हिंगा मास कितल्या वरांचेर जाता? सकाळीं 6 वरांचेर मीस कमी जाता। 6, 7, 8, 9, 10, 11 पासून मीस आसता। लोक सगळे आख्खे गांवांतले लोक हांगा तुज्या पांयांशीन येता तुजो आशिर्वाद घेवंक आनी भुरग्यांक बरें मागोवंक। फेस्त 8 सप्टेंबराक फेस्त चालू जालेले ते आयज 15 तारीख पासून लोक तुज्या पांयांशीन येता, नोयना येता तुज्या लागीं बरें मागोवंक सगळ्यांक। नोयना कितले दीस आशिल्ले? 8 दीस नोयना आसता। 10 दिसा तुजे फेस्त आसता, 9 दीस तुजे नोयना आसता। म्हणजे 8 तारखेक तिचे फेस्ट जाले आणि 7 तारखेक तिचे लास्ट नोवेन लास्ट नोवेन मायचे फेस्ताचे लास्ट दीस न्हू? आज लास्ट दिसा आनी लोक पूर्ण हा कित्याक पावसाक लागून लोक पडना त्या पासून आमकां तुजो आशिर्वाद सगळ्यांक दी। आनी तुमचो हे स्टॉल कितल्या पासून आसा? कितले वर्सां आसा? खूप वर्सां जाली, म्हणजे अदमासान कितली वर्सां जाली? 30 वर्सां जाली आता तू हे स्टॉल लायता? सगळे बरे आहा म्हणजे लोकांक आमचे मनशांक मातशें भिरांती पावसानूच खाली जायताले। ओके, पावसान दर वर्सा आमचे सायबाचे सगळे बरे वयता। हय हय। सो पावसाक लागून तुमचो जरा धंदो मातसो कमी जाला म्हणजे? कसो पावसाचे लोक रावतात। अंकल, तुमकां कितली वर्सां जाली तुम्ही हे फेस्ताक येता? 20 वर्सां पासून 20 इयर्स। 20 वर्सां पासून येता आमी। 20 वर्सां जाली। आणि कितलेचे मास अटेंड केला तुम्ही आयज? आमी 8:30
8:30 वरांचेर. आणि आयज लास्ट डे आसा आणि तुमकां कशें कितें वातावरण दिसता एकदम एन्जॉय एकदम बरें लागता.